सिंदूर मिशन जे आहा पळय तेका लागून जे आमचे आर्मी ऑफिसर भावरले तातूंत एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार दोन बायल मनशां व्योमिका सिंग आणि मिस कुरेशी या दोन बायलांनी थंयसर अटॅक करून नाव आमच्या पूर्ण भारतान आमकां अभिमान दिलो की येस बायलां जे कितें करूंक शकता पळय ते तेंच्यांनी करून दाखयलें। पण एक गजाल म्हाका विचारपाक जाय, आयज जो सरकार गोंयान गोंयच्या सरकाराक विचारूंक सोदता आनी तेंच्यांनी आन्सर दिवपाक जाय कित्याक देशाचे आमचे इतले लेवलाचेर तांकां कोंकणी समजनासतली। म्हणून हांव आयज ह्या गोंयच्या सरकारा कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन विचारता की जेन्ना तुम्ही आयज सगळ्या गांवांनी ज्यो रॅली काडटा पळय आणि रॅली काढून कितें थंयसर मोदीचो फोटो लावन थंयसर रॅली काडटा पळय, काम केला कोणी? काम जेंच्यांनी केला पळय ते आर्मी ऑफिसर। आणि आयज तुम्ही पिरंगांव घालून भोंवता पळय सगळ्याकडे, सगळ्यांक खबर आसा की सीज फायर कोण खंयच्या देशांतल्यान सीज फायर करपाक लायले ते डोनाल्ड ट्रम्प डिसायड करता। दोन देशांमदी झगडी जाता आणि डोनाल्ड ट्रम्प डिसायड करता आणि वो मोनो कसो 2 दीस वगी रावता मोदी, कांयच आवाज ना। आणि आयज जेन्ना म्हाका हो व्हिडिओ पळयल्या उपरांत खूप वायट दिसलें की ज्या बायलांनी एक व्हिडिओ प्ले करून दाखयलो वो विजय शाह MP मध्य प्रदेश मिनिस्टर हो आता हे सगळ्याकडे देशाचे आता जिंकले म्हणतात ते आम्ही जिंकले। अरे कोण गेल्ली? कोणाची? तुमची बायलां गेल्ली झगडपाक? हा तुमची बायलां गेल्ली झगडपाक थंयसर? आयज हे जे MP आहा पळय, नालायक MP जे आहा पळय, बीजेपीचे नालायक मिनिस्टर जे आसा पळय, हे आयज आमचे आर्मी ऑफिसरांक टार्गेट करपाक लागले। ते कितें म्हणटा ते आयकला? तो म्हणटा थंयसर खंय त्या देशात जेन्ना हो अटॅक जालो मोदीन खंय ज्या भाशेन तेंच्यांनी आमकां मारले, टेररिस्टांनी आमच्या लोकांक मारले, त्याच भाशेन खंय तेंच्या भयणीक खंय हांगासर तेंच्या भयणीक म्हणल्यार कितें ते टार्गेट करूंक सोदता की ही मुस्लिम कम्युनिटीची जे ही कम्स फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, कोण कुरेशी, सोफिया कुरेशी, कॉलोनियल सोफिया कुरेशी, तिका टार्गेट करून आयज तो म्हणटा की थंयसर खंय ज्या भाशेन थंयसर तेंच्यांनी मारले तेका तिका वापरून तेज्या भावांक तिची भयणीक वापरून कोणाच्या टेररिस्टाची भयणीक वापरून खंय थंयसर मारूंक लायले। म्हणजे ती टेररिस्ट जाली आता। आणि तुम्ही कसले बावटे घेऊन भोंवता थंयसर? आयज गोंयान म्हाका विचारपाक जाय, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान हे कंडेम करपाक जाय आशिल्लें मरे, FIR घाला मरे, सेंटिमेंट सॉर्ट जायना रे, मिलिटरी बरे। आणि तुम्ही तिका आयज धजा करून उडयता तुम्ही तिची? हा तुमची चेड्डी गँग सांबाळटले रे, ती चेड्डी गँग आणि दाणो घेऊन सांबाळटले, देश सांबाळटले तुम्ही खंय रे? चेड्डी गँग, हे चेड्डी गँग जे आहा पळय असले चेड्डी गँगांक मरे कंप्लिटली इग्नोर करपाक जाय लोकांनी आणि विचारपाक जाय, प्रश्न विचारपाक जाय की हे चेड्डी गँगांनी हे कितें करता काय म्हणून। ती मुसलमान म्हणून तिका ती टेररिस्ट रे? आर्मी ऑफिसरांक तर बीजेपी टेररिस्ट म्हणटा, हे खरे टेररिस्ट, हे बीजेपी आहा पळय ते खरे टेररिस्ट, आर्मी ऑफिसरांक तुम्ही टेररिस्ट म्हणटले? हा तांची बहिणी हो किती चालला रे? गोंयच्या लोकांक विचारूंक सोदता, जे आयज तुम्ही आमचे हिंदू भाव जे आहा पळय ते हेंच्या रॅलीक वयता पळय, ते हांव तुमकां विचारूंक सोदता, तुम्ही 500 रुपया लागून तेंच्या रॅलीक वयता काय? तुमकां खबर आसा ते कितें करूंक सोदता ते खबर आसा काय? खबर आसून वता काय म्हणून विचारूंक सोदता। आयज तांच्यांनी आयज इन्सल्ट केल्लो आसा, बायल मनशाकूच न्हू, आयज तांच्यांनी सगळ्या देशाक इन्सल्ट केल्लो आसा, पूर्ण आर्मी ऑफिसराक इन्सल्ट केल्लो आसा। पहिली म्हणटा ती गोदी मिडिया जी आहा पळय हेनी आमकां पूर्ण वर्ल्डाक आमचो इन्सल्ट केल्लो आसा। फेक न्यूज चलोवन आर्मी ऑफिसरांक येवन बसून सांगचे पडले थंयसर की बाबा अशें कितें कितें जालां तें, आनी देशभर आमची धजा उडयल्ली आहा ह्या गोदी मिडियान। आणि आयज एक्चुअली गोदी मिडिया देशभर आमचे धजा उडयता, ते वर्ल्डाक धजा उडयता ती उडयता, पण आयज तुम्ही
त्यांच्याच मिनिस्टर कॅबिनेट मिनिस्टर आमचे आर्मी ऑफिसराक टार्गेट करपाक लागले, ते टेररिस्टाची भयणीकूच धाडल्या म्हणून टार्गेट करपाक त्यांच्या हातूंतल्यान काम करून घेतले म्हणून. हे कितें रे? आणि तुम्ही कसली विक्ट्री सांबाळटा रे? कसली विक्ट्री तुम्ही सेलिब्रेट करता हांगासर? गेल्ली फायट करपाक तीच मरे. आयज कापस्ताद आसा न्हू, 56 इंच छाती जर आसा, हांव सांगूंक सोदता जाल्यार ताणें डिसिजन घेवपाचें आनी तेच्या कॅबिनेटांतल्यान भायर मारून दाखय ताका. ह्या मिनिस्टराक कॅबिनेटांतल्यान भायर मारून दाखय. काय सगळ्यांनी प्रोटेस्ट करचे पडटले? लॉज मरे ही एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार लॉज आमकां म्हाका अक्षरशः लॉज दिसता. आनी तुका सांगता आयज ओपनली सांगता, आयज ओपनली जाल्यार कर्नल सोफिया कुरेशी माझी व्हडली भयण, माझी व्हडली भयण. हांव मानता तिका भयणीक. तुम्ही नालायक जे आसा पळय हांगा हिंदू मुस्लिम करूंक सोदताले, हे टार्गेट जे आहा पळय टेररिस्टाचे टार्गेट आशिल्लो पूर्ण भारतान हिंदू आणि मुस्लिमांची झगडी लावपाक. आणि तांचो प्रोपोगंडा तुम्ही फुलफिल करता कशें जाले? तांचो टेररिस्टांचो प्रोपोगंडा बीजेपी पार्टी फुलफिल करता अशें ह्या व्हिडिओतल्यान कळोन येयले. आता मुस्लिम खंयच्यान आयले रे? मुस्लिम देशाची जी आर्मी ऑफिसर आहा तेन्ना जात पात हे काय धर्म दवरना, ते म्हणटा देश देश पयली. तुमची पार्टी देश, तुमची देश पार्टी न्हू. तुम्ही देश म्हणटाले जाल्यार आयज मुस्लिम म्हणून कशें आयले रे? आर्मी भितरूच तुम्ही डिव्हिजन कशें घालपाक लागले रे तुमी? म्हणल्यार हेतून कळून येता तुमची मानसीक स्थिती आहा पळय ती म्हळ्यार कंप्लिटली हेतून कोचऱ्यान गेल्ली आसात. आणि तुम्ही जे कितें करूंक सोदताले पळय हिंदू मुस्लिम ते करूंक दिले ना. कोणी जनतेन करूंक दिले ना, जनतेन करूंक दिले ना. तुमचो प्रोपोगंडा कळो. सत्यपाल मलिकान सांगिल्ले स्टेटमेंट हा, कुछ नहीं करेगा ये, कुछ नहीं करेगा. हो गव्हर्नर सांगता तुमच्या गव्हर्नमेंटाच्या टर्मान तो गव्हर्नर असलो, तिने सांगला कुछ नहीं करेगा ये डरपोक है म्हणून, मोदी डरपोक है म्हणून. झालं मरे सेम स्टेटमेंट जे केले तिने ओपन केले मरे थंयसर. डोनाल्ड ट्रम्प कोण रे इंडियाचे डिसिजन घेवपाक लागून? आणि दोस्त म्हणटाले मरे थंयसर एक मनीस जे आहा पळय US वचून मेळनाशिल्लो थंयसर. हो मोदी सगळ्याकडे देशांनी भोंवना आशिल्लो थंयसर. आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार 56 इंच छाती न्हू, तुका छातीच ना. तुवें दाखयली आसा न्ही. आनी हेजेर जर एक्शन घेयना न्ही जाल्यार कळून येतले तुम्ही सगळे फेक प्रोपोगंडा करता, गांवांनी भोंवता, लोकांक सांगता की आम्ही जिखले म्हणून. तुम्ही खंय जिखले रे? देशा खातीर सॅक्रिफायस तुमची बायलां जाला? देशा खातीर सॅक्रिफायस तुमचे एकट्याचे तरी जे पॉलिटिक्सान आसा पळय तुमची बायलां जाला सॅक्रिफायस रे? तुमचे कोण रिलेटिव्ह जाला रे सॅक्रिफायस? ना, कोण जावंक ना तुमचे रिलेटिव्ह, कोणूच जावंक ना. त्यांचा सॅक्रिफायस जर झाला जाल्यार त्या देशाक लागून सॅक्रिफायस जाला आणि आमचे कॉमन मनीस थंयसर मेले, तुमच्या फेलियराक लागून मेले. 2000 लोक जेन्ना पहलगामाक आयज विचारता 2000 लोक इतले दीस आम्ही कित्याक देशा वांगडा तुम्ही इस्पा पार केले. 2000 लोक जेन्ना थंयसर आसता तेन्ना फोर्स कित्याक काडलो? कोणी काडलो? हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कित्याक नाशिल्लें थंयसर? हे कितें प्रोपोगंडा आशिल्लो? आणि जेन्ना ही इन्सिडेंट घडटा ते इलेक्शना पयलींच कित्याक घडटा? पहलगाम हो इलेक्शन बिहार इलेक्शन पावल्ले आहा. फुडें जे आहा पळय ते लास्ट टाइम पुलवामा अटॅक जाल्लो, इमिजिएटली इलेक्शन जाल्ले. हे कितें? हे क्वेश्चन करपाची गरज आसा आनी आमी क्वेश्चन करतले. आणि आमकां आन्सर जाय. आमची देशाची धजा करपाक दुसरे कडेन दिवपा ना तुमच्या इग्नोरन्साक लागून. आणि पुढे कंटिन्यू करता असताना आता रामन जे उलयला त्याप्रमाणे आमची मेजर आमची व्हडली सोफिया कुरेशी जी आसा ती फाटल्या दिसांनी तेणी एक अभिमानाची गोष्ट आसा की तेणी वचून पाकिस्तानात जे टेररिस्ट जे आसले तांकां मारले म्हणून आज ब्रेकिंग न्यूज जालो. आणि ती एक मुस्लीम भयण आमची मिलिटरीन आहा, आर्मीन आसा ती, त्यांचे सगळ्यांचे आमी अभिनंदन करता. आमी देशा बद्दल आणि आमी सगळ्यांक पयलीं आमकां जर उलो केले न्ही जाल्यार आमी तिगूय जाण सगळ्यांक पयलीं फुडें आसतले. आमी केन्ना वचूंक शकता. आमकां जर बंदूक चलोवंक कळोंक ना खंयसून ना खंयसून ते दाणे सोड, हाफ चड्डीवाल्यांनी तेचे दाणे सोड. आमकां जर सांगीत व्हरोन मार जाल्यार आमचे जाता तशें आमी प्रयत्न करतले. पूण एक सांगूंक दिसता आमचो भारत देश हो आमचो सेक्युलर देश, तेतून आमचे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक सगळे भाव रावता. आणि अशी जर स्टेटमेंटां जर येत आणि हे RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातलो एकटो MP असो जर स्टेटमेंट जर दिता, एक मेंबर ऑफ पार्लिमेंट जबाबदारीचो मनीस एक मुस्लीम भयण वचून खंय ते टेररिस्टांची भयण टेररिस्टांची भयण हेचे उलोवप हे खरोखरच आमचे गोंयकार आसा. हे उलयल्याच्या शब्दा प्रमाणे तुमकां खरें दिसता हे तोंडान तिची खडी साकर पडलेली अशें दिसता तुमकां. पूण अशें उलोवप म्हणजे भितरसून आमचे भितरूच एकामेका कडेन झगडी लावप
एक मुस्लिम भयणीन आमचे आम्ही फाटल्या दिसांनी हिंदू मुस्लिम बीजेपी करतात, असे करतात की आमच्या भितर द्वेष निर्माण करपाचो प्रयत्न करतात। आणि अशें जर उलोवंक गेले जाल्यार आयज आमचे येदे व्हडले मिलिटरी आसा म्हणून आमी आसात, त्या आसा म्हणून आमी सुशेगाद न्हिदता। प्रत्येकान विचार करपाक जाय, आमच्या पोलीस दलान, नेव्हीन, एअरफोर्सान सगळे तरेचे सगळे जातीचे लोक रावता, पूण अशें स्टेटमेंट जर एक MP जर दिता जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचो सरकाराचो आमी निशेध करता आणि ताबडतोब आमी तेजो रेजिग्नेशन मागता। कोणाचो MP जो आसा न्ही तेणी जो स्टेटमेंट जो दिल्लो आहा त्या स्टेटमेंटाचो आमी एकदम कंडेम करता आणि ताका सांगता हे बीजेपीच्या सरकारान व प्रमोद सावंताक सांगता तूं हांगासून तरी सांग मातशें गोंयकारांचे हेतून व्हिडिओ अशे व्हायरल जर करूं लागले आणि नाका जाल्यार ती फेकू मिडिया अंधभक्ताची मिडिया जी आसात आणि थोडी मिडिया गोंयांतूय थोडे बारीक बारीकशे आसा अशे की फक्त बीजेपी प्लान करतात आणि बीजेपी सरकार खंय कितें करतात जे करिना ती गोष्टी दाखयतात त्या प्रमाणे खरोखरच इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि प्रिंट मिडिया अख्खे इंडियेन आसात न्हू तेंच्यांनी ज्यो खऱ्यो गजाली घडटात कितें गजाली गोंयकारांक जाय गोंया बद्दल उलयता हांव कितें गोंयकारांक जाय हे खरी गोष्ट तुम्ही लोकां समोर हाडून दवरात। हांव हांवें जो टॉपिक जो काडलेलो आसा न्ही खरोखरच हे सोफिया जी आसा न्ही तिका लागून आयज थंय ती बाबडी बायल मनीस बायलां म्हणजे महिला आमी सगळ्यां फुडें म्हणटा एक महिलाक सुद्दां आमकां अभिमान आसूंक जाय, प्रत्येक महिलांनी हेजो निशेध करपाक जाय की अशें उलोवंक फावना म्हणून। पळय आतां बीजेपीच्या सरकारान जी महिला जी कोण आहा बीजेपीची आहा तेंच्यांनी हेजो तरी एकदम हेचे खंडन करपाक जाय अशें कितें उलयलां काय म्हणून। अरे तुम्ही जर पार्टीन जर असले जर आसा आणि असले पार्टीचे मनीस जर देशाक लागून तुम्ही खातात मरे ज्या देशाक लागून तुमकां देश चलोवपाक दिला त्या देशा बद्दल जर तुम्ही जर अशें नाका जाल्यार करतलो भारत देशान हितून आमच्या भारतीय सेनाचो व्हडलो मोठो हात आसा आणि कोणीच खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन ते क्रेडीट घेवपाचें न्हू। कित्याक सांग खंयचे पॉलिटिशियन थंय झगडोंक वचोंक नासले। हांव जो MP हा मध्य प्रदेशचो तेणी जे स्टेटमेंट केला तेचो निशेध करता। तेणी जे कर्नल सोफिया कुरेशी टेररिस्टा बरोबर लिंक केला कितें तेचो हांव निशेध करता। म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज भारतीय जनता पार्टीन तेका त्या स्टेटमेंटा उपरांत सोमतोच पार्टींतलो काडपाची गरज आसलेली। कित्याक सांग असली स्टेटमेंटां देशाक धोकादायक। आयज हो देश जर कोणी घडयला जाल्यार सगळ्या जातीच्या लोकांनी घडयला, सगळ्या धर्माच्या लोकांनी घडयला। बाबासाहेब आंबेडकरान जे कॉन्स्टिट्यूशन बरयलेले तेचेर हो देश चलता आणि आयज मेरेन देश बऱ्या पद्धतीन चलता। पूण आयज खंय ना खंय तरी राजकारण दुसऱ्या वाटेचेर वळण घेवपाक लागला आणि हे दुसऱ्या वाटेचेर जे वळण घेता ते फुडें आमच्या देशाक हानिकारक जातले काय म्हाका जाल्यार दिसता। कित्याक आयज जेन्ना आमचेच राजकारणी आमच्याच इंडियन आर्मीच्या लोकांचेर जर बोट दाखोवपाक लागले तांकां क्रिटिसायज करपाक लागले जाल्यार भायले जे कंट्रीज आहा तांकां चान्स मेळटलो आणि हो चान्स आमी तांकां दिवपाक जायना। टेररिझम सारखे मुळांसून काबार जावपाक जाय आणि हे मुळांसून काबार जावपाक जाय म्हणून आमची भारतीय सेना जी हा इतली वर्सां हे काम करीत आसा। कित्याक ह्या टेररिझमा खातीर आमचे कितलेशे लोक कितलेशे सोल्जर्स शहीद जाले देशा खातीर। आयज जेन्ना ते सोल्जर्स शहीद जाले आणि त्यांची आत्मा थंड सुद्धा जावना आणि त्या टायमार जेन्ना जर हे पॉलिटिशियन असले स्टेटमेंट करता जाल्यार हे निंदनीय सारखे असले स्टेटमेंटाक थारो दिवपाक जायना कितें आणि दॅट टू ऑन इंडियन आर्मी सोल्जर कितें हे स्टेटमेंट सारखे चुकीचे। हांव जाल्यार त्या MPचे रेजिग्नेशन मागता आणि भारतीय जनता पार्टीक रिक्वेस्ट करता कॅबिनेट मिनिस्टर तो भारतीय जनता पार्टीक रिक्वेस्ट करता की तेका पार्टींतलो तडका फडकी काडून उडोवपाचो म्हणून। थँक्यू। आणि एक हांव सांगूंक